म्हादय विशयाचेर मंत्री प्रकाश जावडेकर हांचे बरोबर आमी बसका केली। महाराष्ट्र, कर्नाटका आणि गोवा या विशयाचेर सुप्रीम कोर्टात गेल्यात अजून कांयच निवाडो जावंक ना, तेन्ना तांकां कसलीच परवानगी व पत्र दिवं नये अशी मागणी सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळान जावडेकरांकडे केल्या, अशें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांणी सांगलें। RDX ब्युरो रिपोर्ट। आज म्हादय इश्यूचेर आमची मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट श्री जावडेकर हाचे बरोबर मिटींग जाली। तातूंत भितर आमी सगळ्यांनी एक 2-3 इश्यू ताचे मुखार दवरिल्ले। एक म्हणजे खंयच्याय परिस्थितीत ते लेटर विथड्रॉ करपाचे। जो पर्यंत मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा, महाराष्ट्राय गेला, कर्नाटकाय गेला, आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्या, ताचे डिसिजन जाय पर्यंत आनी अजून म्हादय ट्रिब्युनलाचे अवॉर्ड नोटिफाय करूना तेन्ना कसलेच एक्शन ताचेर घेवपाक जायना कोणाच्यानच। तो पर्यंत कसलेच लेटर भितर मुखार आनी दिवचे न्ही अशें आमचे डिमांड आशिल्ले। आनी ते सगळे जाणें आयकून घेतलें आनी ताणें एक सांगलें की हे लेटर आपले अप्रुवल घेवन दिवना अशें म्हणून। म्हणजे ते लेटर डिपार्टमेंट लेवलाचेर दिलां, ताजे कडेन ते फायल ताजे कडेन पावून आशिल्ली आनी ताणें सांगलें की 10 दिसां भितर आपूण ताजेर डिसिजन घेता, पूण आपूण खंयच्याच परिस्थितीन गोंयचेर अन्याय करपाक दिवपाचो ना असो कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट ताणें केलो।